नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज अस्तंत बंगाल, केरळम, तमिळनाडू, आसाम तशेंच पुडुचेरी हांगा जाल्ल्या वेंचणुके खातीर एक्झिट तरेकवार माध्यमांनी जारी केल्या. एक्झिट पोल अंतर्गत आसाम राज्यात परत एकदा सत्ता भारतीय जनता पक्षाच्या हातांत येतली असो अदमास उक्तायला. तरेकवार वाहिनी तशेंच खासगी संस्थांनी जारी केल्ल्या नियाळा प्रमाण आसामांत भाजपान 87 ते 100 मतदारसंघांत जैत मेळोवपाचो अदमास आसा, जाल्यार काँग्रेस पक्षान फक्त 26 ते 36 सुवातांचेर जैत मेळोवपाचो अदमास उक्तायला. अस्तंत बंगालान कांय एक्झिट पोलांनी भाजपाच्या पावरान जाल्यार हेरांनी तृणमूल काँग्रेसीच्या पावरान कौल दिला. जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण भाजपान राज्याक 140 ते 160 मतदारसंघांनी जाल्यार तृणमूल काँग्रेसीक 120 ते 140 मतदारसंघांनी जैत मेळोवपाचो अदमास उक्तायला. केरळम राज्यात एक्झिट पोलाच्या अदमासा अंतर्गत परत एकदा काँग्रेस पक्ष 75 ते 90 मतदारसंघांनी जैत जोडून फुडारपण घेतले असो अदमास आसा. तमिळनाडू राज्या खातीर डीएमके आघाडी 112 ते 140 मतदारसंघांनी जैत जोडून सत्ता मेळोवपाची आस्त उक्तायल्या, जाल्यार पुडुचेरी 16 ते 20 मतदारसंघांत जैत जोडून राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी भोवमत मेळयतली असो अदमास जारी केला. ह्या साबार राज्या खातीर 4 मे दिसा मतमेजणी जावपाची आसा. आयज रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी श्रीनगर ते जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेसच्या विस्तारीत सेवेचे लोकार्पण केले. ही रेल्वे सेवा पयली श्रीनगर ते श्रीमाता वैष्णोदेवी कतरा मेरेन धांवतली. तिजो विस्तार जावन तिचे निमणे स्थान जम्मू तावी मेरेन जाला. ह्या विस्तारीत वाटेवयल्यो नियमीत सेवा शेनवार सावन सुरू जातल्यो. ह्या ट्रेनीत आदी फक्त 8 डबे आशिल्ले ते वाडोवन आतां 20 डबे केल्ल्यान ह्या रेल्वे सेवेची तांक, कनेक्टिव्हिटी तशेंच सुविधा वाडटली. वंदे भारत रेल्वेच्या विस्ताराक लागून जम्मू ते श्रीनगर मेरेन प्रवास आतां 5 वरां भितर जावप शक्य जातलो. आयच्या लोकार्पण सुवाळ्याक केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग, मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना जम्मू काश्मीरान कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा दिकेन हो एक म्हत्वाचो पावंडो थारतलो अशें मंत्री वैष्णव हांणी नमूद केलें. 100% ऑक्युपेंसी और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं. 5.5 लाख. एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन. जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफलाइन बन गई है. वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं. जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं. इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता. 8 डब्यांचो विस्तार जावन वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयो आतां 20 डब्यांची सेवा दिल्ल्यान रेल संपर्क वाडटलो. सुरक्षा दळा खातीर सुविधा जातली तशेंच थळाव्या वेपाराक नेट येतलो अशी आस्त मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी उक्तायली. जम्मू कश्मीर में रेल की जाल बिछने का काम उसी तरह से, उसी गति से हो रहा है जिस तरह के बाकी प्रदेशों में. हालांकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफी भिन्न है, काफी कठिन. यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस, सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी. लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है. नवी दिल्ली हांगा ब्रिक्स सांस्कृतिक मीडिया मंचान ब्रिक्स आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक मंच 2026 कार्यावळीचें आयोजन केलां. अंदू वर्साचे ब्रिक्साचे अध्यक्ष म्हूण भारतान उदरगत वेपार बहुपक्षीय सहकार्याक उर्बा दिवपा हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. तशेंच ह्या कार्यावळी मजगतीं ब्रिक्स देशां भितर सांस्कृतीक देवाण घेवाण जावची अशी आस्त आयोजकांनी उक्तायल्या. कार्यावळीन वांटो घेवन उलोवप करतना आदल्यो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी ब्रिक्साचे वांगडी देश संवसारभरांतल्या व्हड अर्थवेवस्थेचे प्रतिनिधी करता अशें सांगून ब्रिक्स देशांनी एकठांय येवन संवसारांतली साबार समस्या सुटाव्यो करपाची तांक आसा आनी ह्या देशांत मजगतीचो सांस्कृतीक एकचार मोलादीक थारतलो अशें सांगलें. And this format. And in this format, we need to increase more interaction
and start solving problems. नीती आयोगाचे आदले उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हांणी या कार्यावळीत उलोवप करतना आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार कुशल मनीसबळ प्रदान करपाच्या हेतान तशेंच संवसाराक नवी दिका दाखोवपा खातीर हे मंचाचे चडांत चड फायदो करून घेवचो असो उलो मारला. Members now, 11 members now, has all the resources at its command to play that central role of bringing about a new world order which is in sync with the 21st century. BRICS today has all the financial resources. I mean, countries, which are capital surplus, which are energy surplus, which are financially, endowed. The BRICS have all the human resources. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल पर्वरे हांगा उभारिल्ल्या येरादारी खात्याच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार तांचे सयत येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या कार्यालयात नागरिकांक प्राधान्य दिवन तरेकवार आधुनीक सुविधा, ऑनलायन सेवा, पारदर्शकता तशेंच लोकांक बेगोबेग आनी लोकांची कामां बेगोबेग जावची हे खातीर फावो ते तंत्रगिन्यान तशीच सुविधा उपलब्ध आसतली. कार्यावळीत उलोवप करतना सरकारी कार्यालयांनी लेगीत उपक्रम, तंत्रगिन्यान आनी नवाचार आपणावन लोकांक सेवा दितना परिणामकारक दृष्टिकोन आपणावप गरजेचें आसा अशें सांगून गोंय सरकार सध्या नागरीक केंद्रीत साधन सुविधांचेर भर दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आम्ही सिटीजन सेंट्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता. आमचे पॉलिसी इनिशिएटिव्स बी सगळ्यो सिटीजन सेंट्रीक आसता आणि ताकाच लागून इन फ्युचर मागीर तो म्हापसा बस स्टँड आसूनी, मडगांव बस स्टँड आसूनी, ऑन द पीपीपी मोड्स आमी रेडी करपा खातीर घेतला. तेजोय बी जाता तितके बेगीन सुरवात जातले. वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी लोकां खातीर दितले. थोड्या दिसाच्या भितर आमी बिचोली बस स्टँड आमचो इनॉग्रेट करपाचो आसा. ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर जी डिमांड आशिल्ली खूब दिसाची, ते ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटरूय बी आम्ही सुरुवात करता. व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी ऑलरेडी आम्ही स्टार्ट केली आणि त्या ती गव्हर्नमेंटच्यो कितल्योश्योच व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या अंतर्गत वचपाक लागलेले आसा. इन फ्युचर त्याचा बेनिफिट जो आसा तो प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या व्हेकलांनी बी व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी घेवचो. व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी केल्या उपरांत तांकांय बी त्याचो मॉनिटरी बेनिफिट्स फॉर द न्यू व्हेकल्स घेवपा खातीर मेळटा. IPLांत आयज गुजरात टायटन्स आड रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर हांचो खेळ अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6 वरांचेर जातलो. काल जाल्ल्या खेळांत सनरायझर हैदराबाद पंगडान मुंबय इंडियन्स पंगडाचेर मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत 6 गडी राखून जैत जोडले. मुंबय इंडियन्स पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना हैदराबादच्या पंगडा मुखार 244 धांवड्याची मोख दवरली. हैदराबादाच्या पंगडान ट्रेविस हेड हाच्या 30 बॉलांतल्यान 76 धांवड्यांचेर तशेंच एंड्रीस क्लेसन हाच्या नाबाद 65 धांवड्यांचेर बळग्यार 18.2 षटकां भितरूच फक्त 4 गडी वगडावन 249 धांवड्यो केल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.